नमस्कार. आम्ही ह्या सध्या म्हापसा जो हाऊसिंग बोर्डांतल्यान एकता नगरांसून जो रस्तो डीएमसी कॉलेजी कडेन वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही उबे आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आख्या गोंयभर अंडरग्राउंड जे केबलिंग आहा त्याचे काम सध्या चालू आहा. आम्ही उलयता सध्या म्हापसाचे सध्या अंडरग्राउंड जे केबलिंग आहा ते खंय तरी अर्धे पुराय जाल्ले आसा, पूण अजूनही काम कंप्लीट जावंक ना, चालू आसा. त्याच कारणाक लागून आज सध्याच्या जाग्याचेर आम्ही तो जागो म्हणजे एकता नगरांतल्यान हाऊसिंग बोर्डांतल्यान जो डीएमसी कॉलेजी कडेन वयता पळय त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही उबे आहा. हांगासरली परिस्थिती म्हणजे हांगासर काही दिसा पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसले ते खंय तरी ह्या रस्त्याचे सध्या पुराय जाल्ले आसा. पूण रस्त्याचे काम जेन्ना पुराय जाता तेन्ना जे रस्तो रिस्टोर करूंक जाय तो रितसर रस्तो रिस्टोर करूंक नासल्या कारणान हे काम तशेंच दवरलेले. पूण आमी हालींच पळयला हे 4 ते 5 दिसा पयलीं हांगासर जो रस्तो आमकां थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमकां जो रस्तो दिसता त्या रस्त्याचेर खंय तरी जे रिस्टोर जावंक जाय आसले ते रिस्टोर जावंक ना आनी हांगासर सध्या खडी घातलेली आसा आनी खडयेन जो कितें पावडर जो आसा तो बेश्टो हांगासर घातलेलो आसा. घातल्या जेन्ना ही खडी आनी जो पावडर हांगासर घातलो तेन्ना काहीच वेळार आमी पळयला की सगळी जी खडी आनी जी पावडर आसा ती सगळी वयर सरलेली आसा आनी जो पयलीं लोकांक त्रास जातालो तेच्या आनी सुबेज लोकांक त्रास जावपाक सुरू जाल्लो आसा. थेट म्हाज्या फाटल्यान तूं पळोवंक शकता इतली रहदारी ह्या रस्त्याचेर. हो रस्तो जो आसा हो कंटिन्युअसली इतलो बिजी रस्तो आसा, त्या कॉलेज लागीं आसा, हांगासर सगळी रेजिडेंटल एरिया आसा, लोक हांगासर रावतात आनी इतलो बिजी रस्त्यान सगळी धूळ जे तुमकां तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितलीशी धूळ सगळ्या सध्या ह्या खडयेक लागून आनी जाता. खडी आहा पळयत जाल्यार जी रितसर जी खडी आसली ती खडी सगळी रस्त्याच्या भायर येयलेली आसा. जे एक्सिडंट जाताले ते आता खंय तरी सुबेज एक्सिडंट जावपाची शक्यता, कित्याक खडी सगळी रस्त्याच्या भायर पडलेली आसा. लोक ह्या रस्त्याचेर स्लीप जातात आनी जी वाहनां आसा ती हांगा स्लो जातात. ह्याच कारणाक लागून सध्या आयज आमी जे आसा ते हांगासर येयलेले आसा. आमच्या वांगडा हांगासरले काही लोकल्स आसात व जी सोशल वर्कर जे आमचे आसात संजय बर्डे ते हांगासर सध्या पावलेले आसा. आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ते ह्या रस्त्याचेर व इंटरनल सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग जाला त्या रस्त्यांचेर ते कितें म्हणटात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले. पळयत राहा तुमी. हांव साईप्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूजच्या. भाई आयज आमी पळयला जे आख्या गोंयभर अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसले आनी अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या निमित्तान जो रस्तो फोडलो गेलो तेजे रिस्टोर जावंक जाय आसले ते रिस्टोर खंय तरी जावंक ना. ह्याच कारणाक लागून आयज आमी हांगासर पावलेले आसा. तुमी हांगासर पावलेले आसा. हे सगळ्या हेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? पळय आमी म्हापशान, हांव म्हापशेकार पयलीं, आनी आमी अख्ख्या गोंयांत पळयता केबलिंगाक लागून अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अंडर केबलिंगाचें काम चालू आसा. हो जो पोर्शन जो आसा हाऊसिंग बोर्ड एकता नगरचो रस्तो जो आसा सारको अंजुना वयता म्हणटकूच ह्या रस्त्याचेर तेंच्यांनी खणल्या उपरांत डबल सोलिंग करून तेजेर तेंच्यांनी आयज हे वॉटर बॉन्ड मॅकडम केला म्हणून कळना, तर आनी एक आस्फाल्ट मॅकडम केला म्हणून कळना. आनी हेंच्यांनी कितें केला, वॉटर बॉन्ड मॅकडम म्हणजे कितें, मोठी खडी तांबडी माती घालून उदक मारून बाउंड करपाक जाय. माती करून बाउंड ते लेवल करपाचें आसता. पूण हांगा तो प्रोसेस कांय ना. हांगा तुमी पळोवंक शकता की पळयात तुमी हे जे आसा न्हू हे काम, हे कोणाचें काम, हे PWD जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटालो फाटल्या दिसांनी एकूय खड्डो रस्त्यार उरचो ना म्हणून. असली जर कामां करून दीत जाल्यार एक खड्डो न्हू, सगळ्याच लोकांचे अख्ख्या गोंयच्या लोकांचे जितले केस आहा न्ही सगळे खड्डे जातले. ते खड्डे वेगळे आनी हे रस्त्याचे खड्डे जे व्हरोंक जाय न्हू हे गोश्टी लागून पडटले. पूण हे सरकार जे चलयता ते चलोवणारो सरकार जो आसा एकटो मंत्री हांगा रस्त्याचेर दिसना, आमकां एकटो आमदार रस्त्यार दिसना, आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो काम जे करतात
जो कॉन्ट्रॅक्टर हय कॉन्ट्रॅक्टर जो काम जो करता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करून चल्लो ताका बिलां मेळटा पीडब्ल्यू मिनिस्टर पर्सेंटेज मेळटा सीएमाक पर्सेंटेज मेळटा अशें तरी दिसता आमी आयज हांगासून जे ल्हान ल्हान भुरगे जेन्ना इस्कॉलान हांगा गणेशपुरीची म्हणटा न्ही एक गणेश स्कूल म्हणून आहा हांगा सकाळची भुरगीं इस्कॉलान शिकपाक वयता सायडीक सेंट झेवियर आसा ते सायडीक आमची डीएमसी कॉलेज आसा आनी लोकल लोक हांगासून वयता आनी हांगासून आमी ट्युरिस्टांक वेलकम करता हो रस्तो जेन्ना कनेक्टेड जेन्ना अंजुना बिचाक जेन्ना वयतात मोटरसायकल तो आतां मोटरसायकल घेवन वयता आनी भुरग्याक जर पावपाक जाय जाल्यार फुडें बसयता एक खडी जी आसा मायणी रस्तो दिसता मायणीचो रस्तो दिसता हो तुम्ही कितें म्हणून सोदता ह्या रस्त्या वयल्यान रस्तो तो हो धुल्लो तो पळय गाडये धुल्लो पळय धुल्लो आमचो अख्खे दोनांक वयता धुल्लो लागलो पण आमी कांयच पडले ना कोणाक म्हापशे कोणाक काय पडलेच ना कोणाक काय कित्या खातीर अशें जालां आतां आमी पयला अंडरग्राउंड केबलिंग म्हटलां हय. ते अंडरग्राउंड केबलिंग जालें ऑलमोस्ट ह्या रस्त्याचे पण जे रिस्टोर जावंक जाय आसलो पळय रस्तो त्या रस्त्याचे रिस्टोर जावंक ना आनी हांगासर सध्या कितें तरी एक खडी आनी थापलेली गेली कितें म्हणून हे लोकांक त्रास हे दोळ्यान वयता तोंडाक वयता हलो धुल्लो लागलो कितें म्हणून चल्ला कितें म्हणून कांयच कळना ते हेजेर तुमी पळयात आतां कितें तरी पळय हो रस्तो स्थानिक एमएलए जर आसलो स्थानिक एमएलएच्या घरा कडेन जर रस्त्याचे काम असले असे रस्त्याचे काम करून एमएलए दितलो असलो हांगा म्हापशेच्या एमएलएक हांगाली मतां पडटा आतां हांगाली मतां पडटा कित्याक लागून पडटा कशी पडटा हे म्हाका खबर ना पूण जो सरकार जे पयशे मोडटा हे पयशे मोडटा ते काम क्वॉलिटीचे सारखे दिवपाक जाय आतां हांगाचे घरां जी आसा हावजींग बोर्डान जे बरे बरे आमी लोक बरे लोक रावतात हांगा लोकल लोक रावता आनी आतां जेवण जेयल्या उपरांत हो धुल्लो न्हू तेंच्या घरान तोपान उरतान आनी खंय खंय वयतलो आनी दोळ्यान वयतलो कानान वयतलो आनी खंय खंय वयतलो हे आमकां खबर ना पूण आमी म्हापशान जो म्हापशेचे एमएलए एक तरी हांव सांगूंक करता कालचे आमी पयला कितें जालां म्युन्सिपाल्टीन ते प्रमाणे म्हापशेचो एमएलए खंय तरी जाग्यार दिसत ना हे मातसो बाबा दोन दिसांनी मातशें प्रत्येक कॉर्नरान वच आनी तुज्या शहरान तुका लोकांनी निवडून दिलेले 5 वर्सां कायमचो दिल्लो ना अशें तरी दिसता तुका निवडून दिल्या उपरांत तूं जाय तसो वागताय पूण आयज आमी मागता म्हापशेकारांचे वतीक आनी म्हापशेकारांक जो प्रॉब्लेम जो जाता न्ही तो मातसो प्रॉब्लेम मरे मातसो कमी तरी जातलो तूं केन्ना तरी भायर सरतलो आनी म्हापशेकारांचे प्रश्न सुटावो जातले आतां तूं म्हणटा कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें केबलाचें काम चालू आसा तेज्या उपरांत हो जो आयटम जो आसा न्हू इंजिनियराक हाड आनी आतां बेळगांवकर इंजिनियर फोन करून विचारला हांगा बायट दिवच्या पयलीं हो तेज्या अंडर पडटा तेज्या अंडर जर पडटा तर वॉटर बॉन्ड मकाडम म्हणजे कितें हे पयलीं कळपाक जाय वॉटर बॉन्ड मेकाडम हो आयटम म्हाका दिसना तांबडी माती खंय दिसता म्हाका तुमी सांगात वॉटर बॉन्ड मेकाडम म्हणजे तांबडी माती आमची चिकचिकीत माती हांगा हाडून घालून उदक घालून करपाक जाय आसले तो तरी हांगा प्रोसेस न्हू हो आनी आस्पाल्ट मेकाडम सुद्दां दिसना हो आस्पाल्ट मेकाडम म्हणजे खडी मारून तेजे डांबर मारपाचें आसता मोठी खडी ते बी ना हांगा आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाची मातसो तुमी घाला की छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळो आसा हांगा जो काम जो करता न्हू बाबा छत्रपती शिवाजी महाराजाक कोण तरी मातशें हें करपाक जाय आसलें आमी आयज गोंयच्या सरकारा कडेन मागता आमी आयज प्रत्येक गोश्टीक जे आसा हे आतां काय बरो हांगा पुतळो दवरलेलो आसा तेजे तोंडा समोर तुमचें बुरशें काम केल्लेलें आसा आमी सरकारा कडेन मागता आयज हे जे कितें केल्लेलें आसा सरकाराक कोण विचरिना सरकार आपणाक जाय तसो वागता करत आसा हांगासून जे गोंयच्या लोकांक कितें त्रास जाता गोंयच्या लोकांकूय सांगता तुमी तरी यात हांगा रस्त्याचेर पळयात कितें जाता ते कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तशी कामां करतात केबल घालपाचें काम ते केबल कितलो कोणाक वचोंक जाय तो बी पळयना हांगा सरकाराक एक्झिक्युटीव इंजिनियर बसून पगार घेता ज्युनियर इंजिनियर बसून पगार सुपरवायझर हांगा केन्नाच आमकां दिसना हे लोकांक आयज सकाळ फुडें हांगा उदीक मारून दिवपाचें आसतलें आतां इतको लोकांक धुल्लो जाता न्हू हांगा हावजींग बोर्डान आमचे हांगाले प्रकाश धुमाळ ऑलरेडी येयलेले आसा तेंच्यांनी हेजेर मातसो उजवाड घालपाचो आनी तेजे कडेन 2 शब्द तुम्ही मागून घेवपाचे मागता संजय बाबा आमी पयला हो रस्तो जो आतां बेश्टे हे खडी घातलेली आसा हे अशेंच दवरतले काय कितें जातलें हेजेर पळय हेजेर कांयच उपाय ना कित्याक लागून गव्हर्मेंट प्रोसेस जो आसा न्ही आयज इव्हेंट करपाच्या फाटल्यान लागलेलो आसा गव्हर्मेंट प्रोसेस म्हणजे कितें आसा गव्हर्मेंटाची कामां करपाक जाय आतां तेंचे फिल्म फेस्टिवल फाटल्यान ते आसा थंयसर तेंचो गव्हर्मेंट ऑफिसर थंयसर आसा आतां थोड्या दिसांनी पिंक फेस्टिवल आसतले ते दिसा आमचे नॅशनल गेमीचे फाटल्यान गेले आतां कितें जाला की पिंक म्हणजे पर्पल फेस्टिवल दोन्ही अशें आतां आमी हेजेर उलोवंक गेल्यार मातशे बीजेपी भक्त जे आहा तांकां राग येता अरे बाबा तुमी येवन तुमची सुद्दां हांगासून भुरगीं वयतात मरे तुमच्या भुरग्याचेर एक स्कुटरीचेर वचून टायराचेर कोणाक गुणो जर उसाळो दपकून दोळ्याक वचत तुमी कितें करतले आमी हेल्पलेस जाल्लेले आसा येयल्ले दिसा आमी हेंचे उलयतात बीजेपी सरकाराक कांयच पडलेलें ना हे लॉंग टूर करीत आसा भायल्या स्टेटीन वयतात ते भायल्या स्टेटीन वयता आनी आमच्या गोंयांत बरें काम चालू आमी सांगतात त्या लोकांनी येवन हांगा जेन्ना पळयतले न्ही गोंयांत कितें चालू आहा
त्याला भायल्या स्टेटी वचून भाशणां दिवं नाका. हांगा येवन जे तुमकां निवडून दिल्लेले आसा न्हू त्या पुरती तरी तुम्ही काम करात, बरें काम करात रे. 5 वर्सां दिल्लेले 5 वर्सां चलताना वयता. येयल्ल्या दिसा तुमच्या अगेन्स्ट आमी नेगेटिव्ह उलयनात. आमी जे कितें आहा ते तुमचे सत्य तुमच्या तोंडा समोर धरलेले आहा. सत्य मातशें एक्सेप्ट करात, कित्याक लागून पयशे मोडटात लोकांचो पयसो. हे वॉटर बोर्ड मेकॅडम तुम्ही घातला काय आसपाल्ट मेकॅडम घातला हे पयलीं कळपाक जाय. हे म्हापशेच्या आमदारान मातशें लक्ष घालपाक जाय, ताका बी सांगचें पडटा. कित्याक लागून खबर ना कितें वर लागतकूच तेंचे मातशें वतान मातशें काळे येतात न्ही, ती दिसांनी जातकूच भायर सरता. वतान मातशें भोवात रे, वतान भोवात आनी लोकांक कितें त्रास जाता ते पळयात. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी पळयता की आमी म्हणटा की जर कोणाचो एक्सिडंट जालो तेन्नाच खंय तरी प्रशासन जागे जाता, पण हांगासर एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव गेलो तरी जागे जायना. एक्सिडंट जावन गेले छत्रपती शिवाजी महाराज येदो व्हडलो पुतळो आमचो. आमी म्हणटात त्याच्या राजकर्तीन जर पुतळ्या समोर जर असली जर कामां करता छत्रपती शिवाजी महाराजाकूच तुमी केन्ना यूज करता, मतांक लागून यूज करतल्यात. आता त्याच्या समोर जर बरें तरी काम करून दाखयात मरे बाबा. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज बरें तरी काम करतात. पळय तुमी हांगा पळयात पळय हे काम अशें जर तुम्ही करतात त्याच्या समोर नतमस्तक आमी तेजे कडेन जातात. आणि त्याच्या समोर जर तुम्ही अशें जर कामां करतात जाल्यार तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजाची देख आमकां कित्याक लागून सांगतात. छत्रपती शिवाजी महाराज जर असो आसलो न्हू तुमची मान कापतलो आसलो, कळ्ळें, न्याय दितलो आसलो. पण तुमकां तरी भंय आसतो आसलो. हेंकां भंय कांयच ना, फक्त मताचो भंय. मतां जाय म्हणून तांकां तुमी यूज करतात. आमी मागता म्हापशेकाराचे वतीन तरी मागता, हांवें म्हापशेकार हे तरी मागता की आमच्या लोकांक हांगा त्रास जाता, भुरग्यांक त्रास जाता, जाणट्यांक त्रास जाता. हांगा स्थानीक लोक जर काही कारणां लागून उलोवंक शकना जाल्यार आमकां उलोवचें पडटा. मातशें म्हापशेच्या आमदारान तुका वत लागता म्हणून भायर सरो नाका. वत लागता न्हू म्हणून तुका भंय दिसता म्हणून तूं भायर सर मातसो. म्हापशेकारान तुका निवडून दिलेलो आसा, मातशें लक्ष घाल, म्हापशेकारांची उजवड घाल. म्हापशेकारांक त्रास जाता, तुका संवय जाल्लेली आसा, तुका कोण विचारिना म्हणून आमी तुका विचारता, लोकांच्या हितून विचारतात. हे मातशें बेगीतल्या बेगीन लोकांक त्रास जाता न्हू ते कमी कर मातशें. तुम्ही स्वता आतां हात घालून दाखयलो, कितें आहा हितून? हेतून भांगर आसा, हेतून भांगराचो पावडर केल्लेली आसा. म्हाका दिसता अशें म्हणचें पडलें कित्याक लागून खडयेची डस्ट जे मेटल जे आसा न्ही, खडी जी आसा न्ही, बरी क्वॉलिटीची खडी यूज केलेली ना, पावडर हाडून घातलेलो आसा. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टराक जे काम दिल्लेलें आहा न्ही ताका हाडून तेंच्यांनी विचारपाक जाय. कांयच विचारचें ना, कित्याक पर्संटेज दिल्लेली आसता न्ही. 40% पूण ही खडी बसता? ही खडी ना, ही बसतली कशी, पावडर न्ही ही. चिकचिकीत तांबडी जर माती जर आसली आमची तांबडी माती जी आसता ती घालून प्रोसेस कसो आहा न्ही. वॉटर बोर्ड मेकॅडम म्हणजे कितें, मेकॅडम म्हणजे खडी आनी उदीक घालून तांबडी माती जी आसता न्हू ती मिक्सिंग करपाक जाय आनी तेजेर रोलिंग करपाक जाय आनी चिकचिकीत करून ती बसपाक जाय. आनी जेन्ना आमी दामर घालता न्ही तेन्ना ती साफ करपाची आसता माती. खडी बसता न्हू ती त्याच्या वयर दामर घालपाचें आसता. हांगा प्रोसेस वेगळो जाल्लो आसा. आतां हाजेर हॉटमिक्स घालतले, आतां सगळ्यात पावस पडल्या उपरांत उदीक पोंदाक वयतले आनी पोंच्यान ते खवळा कशी वयर येतली. परत जो रस्तो आसा तो परत व्हडे पडटले. आता परत वणके पडटले अशें हे कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो. संजय बाब आमी पळयता की हांगासर हे एक्चुअली खडी घातल्या पण फुडें आमकां सायडीन रस्तो दिसता पण लोक त्या खडयेचेर चलयत ना गाडी. तो एक फुटपाथ असोच केल्लो आसा ना. खडी एक टायरांक मातसो भार बसता. खडी बारीक बारीक खडी जी आहा न्ही टायराक कोणाक घुटलो काय टायर फुटता आणि स्लिपरी जावं शकता म्हणजे गाडी. आता मेन गजाल स्कुटर जेन्ना टायराचे हेजे खडयेचेर जेन्ना चडटा न्ही तेन्ना खडी तेजेर स्लीप जाता आनी साकून उसळटा. एकदां ल्हान जर एक अपघाताक आमंत्रण दिल्ल्या स्पिडीन टाक्कून उसळटा आनी दोळ्यार बसली जाल्यार भुरग्याचो किंवा जाणट्याचे खंय तरी दोळे फुटपाची शक्यता आसा. हे जे काम आसा ते खंय तरी आमी म्हणटा अपघात कमी जावचे पण खंय तरी अपघाताक आमंत्रणाचे कारण हे आमंत्रण दितात. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा न्ही आमी म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आमकां लायसन्स जाय आनी कितें जाय तर म्हणटा न्हू. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मातशें जें आहा न्हू तेंच्यांनी लक्ष मारपाचें. हांगा धुल्लो इतलो जाला न्हू. हांगा सावंतवाडी हांगा जे आसा न्हू आमच्या सांखळे मतदारसंघात मायनिंग जे चालू आहा न्हू आमच्या गोंयचे सीएमान हांगा मायनिंग चालू केल्लेल्या अशें तरी आमकां तरी दिसता. धुल्लो कितलो रे हांगा. गाडी जर गेली आतां ही गाडी जर तुजे वयल्यान गेली न्ही आतां आमी हांगा सायडीक गाडी हांगा सगळो धुल्लो येता. लोकांच्या दोळ्यांनी कानांनी वयता मरे. हेल्थाक त्रास न्ही आनी हेल्था कडेन मागता आमी तुमी जर कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता न्हू तेजेर सारकी कामां करून घेवपाची नोटीस काडपाक जाय. थँक्यू.
आमच्या गावात आसा आमी वाड्याचेर आसा बरी स्टोरी जावपाक जाय